इजिकेल प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या गवळ्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां सांग, गवळ्यानो, सर्वेस्पोर अशें सांगता, आपणाचेच पोट भरतात त्या इस्रायलाचे गवळ्याचे कोटा. गवळ्यांनी आपल्या हिंडाक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचे दूध पिवन तुमचे पोट तुमी भरले. तांचे लोळवेची तुमी नेसण केली. टुणटुणीत आसल्यो त्या शेळ्यांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडांक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. असोक्त शेळ्यांक तुमी गोठ करूंक नात. पिडेस्त जाल्ल्यांचो तुमी परामोस करूंक ना. घायाल जाल्ल्यांची गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोल्याक तुमी परती हाडूंक ना. सांडलोल्याक तुमी सोदूंक ना. परतेंच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गवळी ना जावन हेवशीन तेवशीन त्यो शिंपडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घासाक सापडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिंपडला आनी पर्वतांचेर आनी उंच दोंगरांचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्ख्या देसांत जोळी मोळी शिंपडला. कोणूच तांची पर्वा करिना. कोण तांकां सोदूंक वचना. बरें तर गवळ्यानो, सर्वेस्पराचे उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पोर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गवळी ना जावन तो रानवट मोनजातीचे खाण जावंक पावला. देखून म्हज्या गवळ्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना. देखून म्हज्या हिंडाक चोरवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गवळ्यांनी आपलेंच पोट भरलें. देखून गवळ्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पोर अशें सांगता, म्हज्या गवळ्यांचो हांव आतां हिशोब घेवंक वेता. तांचो कडचो हांव म्हजो हिंड परतून काण घेतां आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेंच पोट भरपाचें काम गवळी आनीक करचे नात. तांचे तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलों. त्यो आनीक तांच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पोर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेळ्यांचो परामोस करतलों आनी तांकां राखतलों. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. परमेश्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. 5वी चार तुजी चोरवना, थंय म्हाका विसोय तूं दिता. थोंड उदका सोरी पावयता, थंय म्हज्या ओतम्यांक जीव भरताय. मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. काळोखांत खोंड्यांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना, लागींच तूं आसाय. म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब, परमेश्वर म्हाका चोरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. ओजाप जावन दुस्मान पळयताय. रुचीचें जेवण म्हाका वाडटाय. दोमदोमीत माथ्यात तेल घालताय. बोळेपण कुरपा दिसान दीस.
घुसघुसीत म्हजेर दिवयतली दिवदाणां तुज्या मोगाची. सबाब, परमेश्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. सासणाचे बिराद म्हाका गावलें, अचीत गोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. सबाब, परमेश्वर म्हाका चुरयता, कांयच म्हाका उणें ना जालां. उद्गार. देवाचें उतर जिवें आनी सुडसुडीत, तें काळजाचें ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. माथेव पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सर्गीचे राज अशें. एक भाटकार फांत्यार उठून आपल्या दाकांच्या मळ्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवट्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कोबलाट करून ताणें तांकां आपल्या मळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेले येरांक ताणें देखलें आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेबदे उबे आसुल्ले ताका मेळ्ळे. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? तांणी जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावराक लावंक नान देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपल्या मुकोदमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाण्या थावन सुरू करून पयल्यांक पोऱ्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामांक लागलोले ते आयले आनी जण एकल्याक 3 रुपय मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक ओदीक मेळटले म्हूण समजले. पूण तांकांय जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. तांणी तो घेतलो खरो, पूण ते भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, ह्या निमाण्यांनी 1 तासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार आनी हुनेर घेतलोले आमकां आनी तांकां तुवें एक सारके केले. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा, हांवें तुका ओनीत करूंक ना. तर 1 दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कोबलाट केली नाय? तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशें ह्या निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशें म्हज्यान करूं नजो? वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो? हेच पोरी निमाणी ती पयली जातली आनी पयली ती निमाणी जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकांनी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. नियाळाक आदार. आमी जाणात आमचो सर्गींचो बाप आमचो चड मोग करता.
आमकां दिसा दिसाक कितें दिवचें आनी आमकां सांबाळचें. फावो तें जेवण दिवन आमचे पोटाची भूक मारता. आमकां सोबितायेन न्हेसूंक पांघरूंक दिवचें काम बाप करीत आसा. आमच्या कुटुंबान आवय बापूय कशी आमी आमच्या भुरग्यांक गरज तें दिता. बरी देख तांकां दिता. आवय बापूय कशी भुरग्यांक एकूच तरेन वागूंक एक सारकें करूंक जाय. तेन्ना आमचें कुटुंब देवाक मानवलें जातलें आनी आमी बरीं गवळीं जावंक पावतल्यो. आयच्या पयल्या वाचपांत एजिकेल प्रवाद्या वरवीं देव संदेश दिता. तुमी म्हज्या शेळ्यांक जळी मळी शिंपडायल्यात. ताचो हिशोब हांव घेतलो. आनी शुभ वर्तमानान जेजू सगल्या लागीं भोंवता आनी सगल्या सवय एकचारान वागता तें आयकता. आमी दर एकल्यान जावं कुटुंबांत समुदायांत इगर्जेंत आनी समाजांत एकामेका सवय वेळ दिवन एकचारान आनी मोगान वागूंक जावं पागार दुडू वा सेवा अंतर करिनासतना फावो तो परी दिवंक आनी सगल्या सवय सांगाताक चलूंक आयज जेजू मागता. तर आयज आमचो तराव जावन दी. आमच्या सर्गींच्या बापा भाशेन भाव भयण्यो सवय एकचारान जिवंक वावुरया.